आमी हिंगा प्रायलवाड्यान आसा आमचे मॅडमी बरो आमगे इलेक्टेड पंच आनी आमगेले एक्स सरपंच मिसेस वास्ता फेर्नांडीस मॅडमीन सांगला तेश कोन एक इनिशिएटीव घेवन मॅडमीन सगळे मिन्स विदाउट कन्सिस्टंटली पर्स्यू कोन हें केलां एग्जिक्यूट केलां आनी ताका लागून आयज रोड जावपाक शकता आनी हांव पर्सनली थँक करूंक सोदता मुगेले कन्सर्न 5 मेंबराक ताकाय ते कन्सिस्टंटली वचोन मॅडमींका फॉलोअप करून तेश कोन ते सॉर्ट आवट करून गेला आनी आमगे हिंगा सगळे आमगे विलेजर आसाय ते हिंगा एक टोटल कम्युनिटी जॉयंट एफर्ट करून सगळे एक बारा रावन जालें म्हण ते आनी इजी जालें मातशें. आयज आमी कांसावली व्होरोन आहा आरोसी आनी आयज हो रोड हांवें इनॉग्रेट करता. ZP लेवलाचेर हो रोड हांवें पास केल्लो आसा. ताचो एस्टिमेट अरावंड 5 लाख सुमार एस्टिमेट जाल्लो आसा आनी जायतो पयलो पेंडींग आहलो तो रोड. पावसा पयलो तो हांवें घेयल्लो पूण जायत्या कारणाक लागून तो मातसो उरलो. पावसूय पडलो, लोकांक जायते प्रॉब्लम जाले रोडा लागून आनी जायते फेस करूंक पडले तांकां आनी आयज हो रोड जातलो आनी हांव सजमतां सगल्यांनी हो बरे भशेन यूज करचो आनी हेच भशेन म्हजो हो आतां थर्ड हांवें पास रोड हें केल्लो आसा आनीकूय म्हजी जायतीं कामां आसा ती हांव सगळीं करतलें आनी हांव सगल्यांक हांगा पंचाक सरपंचाक तशेंच हांगा लोक एकठांय जाला तांकांय सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा की तीं सगळीं म्हाज्या बराबर रावलीं आनी तेच भशेन तुमकांय बी देव बरें करूं म्हणटा रिपोर्टरांक. तुमच्या वरवीं म्हजें जें कितें काम हांव कोत्ता तें मुखार वयता लोकांकूय पळोवन येता. सो सगल्यांक देव बरें करूं. कितलो टायम लागतलो मॅडम रोड कंप्लीशन कितलो टायम लागतलो? टायम 1 विका भितर जातलो.